आमचा सर जोसालकर तो फक्त मनीस न्ही, बरो डायरेक्टर आनी डायरेक्टरा परस चड की तो एक मनीस म्हणून प्रत्येक कॅरेक्टराक आमकां शिकयतना सुद्दां तो फक्त एक थिएटर शिकयतना फक्त एक नाटक शिकयनासलो की नाटका फाटल्यान मी मनशाक कसो वळखुपाचो, पात्राक कशें वळखुपाचें. पूण तेजी शिकोवपाची पद्दत एक मास्तर आमी तसो म्हणटा तशें अजिबात नासलेली की तो मनशाक समजून घेतालो की तेजे प्लस पॉयंट कितें, तेजे मायनस पॉयंट कितें. आमकां सुद्दां शिकयतना तेणेन केन्नाच भेदभाव असो करूंक ना, पूण जे कितें बरे गूण आसलेले ताका तो प्रोत्साहन दितालो आनी वायट गूण आहा ते फक्त काडपाक लायतालो एज अ एक्टर डेवलपमेंटा खातीर. पूण आमी एक विचार करीत जाल्यार की तो एक खऱ्यांनीच बरो आनी व्हडलो मनीस अशें हांव तरी म्हणटा. थिवी रावतालो तो बाबा तेजो आनी तो. आणि त्याचे शिक्षण खंय जालें? शिक्षण म्हाजे कडेन जालें तेचें 7वी पर्यंत. हां. नाट्यकलेची आवड कशी निर्माण झाली तुमच्या? तो ल्हानपणांत पार्ट करतालो नाटकांत. हां. आणि तुमकां त्यांच्या विशयी कितें माहिती? ल्हानपणांत तो नाटकांत काम करतालोच आनी नाटकां बसयतालो सुद्दां. आणि स्वभाव कसो आसलो एकंदरीत? स्वभाव तेजो बरोच आसलो. नीट भाशेन. तुमचे आणि तांचे रिलेशन कशें कितें? तेचे आनी म्हाजें नात्यान रिलेशन म्हणजे हांव तेजो भाचो लागता. हां. म्हाजी आई तेची भयण लागता, मावस भयण. तुमकां कितें हेच्या संदर्भात सांगूनशें दिसता? आयज ते हयात ना, सो ताचेर तुमचे 2 उतरां. हयात ना म्हणजे तेजे तो वयाच्या खूब बेगीन गेलो. ल्हानपण तेजें आमगेरच गेलें सगळें. जेवतालो फक्त घरांत आनी सगळे फुडले विधी सगळो म्हाज्या अंडर जाल्यात तेजो. 7वी पर्यंतचें शिक्षण दोडामार्गार जालें तेजें. कस्तुरबा मातोश्री. आनी मागीर तो 8वी पासून कस्तुरबा मातोश्री हायस्कूल पणजे. तेंचे थोडक्यात सांगपाचें म्हणजे ते मीत भाशे असले आणि जाताना सुद्धा शेवटी तेंच्यांनी एक आमच्या गांवा पुरतो एक आदर्श असो निर्माण केलो असो म्हणूंक जाय. धीस इज द फर्स्ट केस ही हॅज बीन डोनेटेड हीज बॉडी टू GMC. आमकां तेचे बद्दल प्रावड फील जाता. व्हेरी प्रावड वी आर फिलींग फॉर विलेजर्स. तो इतक्या व्हडल्या पदाचेर गेलो, पिक्चरांत काम केलें, कला अकादमीचो डायरेक्टर आसलो, पूण एकदम मीत भाशीक, कमी उलोवप, मोठेपणान जणू तेच्या हेतूनच नसानसात भिल्लली अशी आसा. माझ्या जिवनातील एक गुरु, एक म्युझिकान शंकरराव गुरव, ज्याच्याकडे संगीताचे धडे घेताना गोंयान थिएटर आर्ट सुरू जाली आणि हांव थिएटराक जॉयन जालो. सेकंड बॅच. त्यानंतर दोनूय ह्या गुरू कडसून म्हाका शिक्षणापेक्षा अत्यंत एक आपल्या भुरग्या भाशेन प्रेम मेळ्ळें. थिएटर आर्टान जेन्ना जॉयन जालो तेन्ना खूब वेळा असे विजिटींग फॅकल्टीज येताले. सरान इतकेंच सांगलें की हो जो एक्टर आहा तुमी ताका टायम दिया, तेजेर विश्वास दवरा. सरान भरपूर म्हाजेर विश्वास केलो आनी तेंच्या आशिर्वादान पर्सनली म्हजेर काम करून आज मुंबय पर्यंत मजल मारून सिरियल्स, नाटक, इवन साईबाबा करताना तेंचें खूब मार्गदर्शन घेतलें हांवें. प्रत्येक वेळा जे प्रोडक्शन करतालो तेन्ना सरांक सांगतालो, सर म्हाजें अशें प्रोडक्शन हातीन घेतलां. आनी सदांच नाटकाच्या ऐवजी जे म्हाज्या जिवनाचें नाटक आहा त्या म्हाज्या जिवनाच्या नाटकाचेर सुद्दां तेणें म्हाका मार्ग दाखयला. अशें हे म्हाजे जोसलकर सर, जेणे आज एक्झीट घेतल्या कायमची. तेंच्या आत्म्यांक शांती लाभो आनी अशें जोसलकर तयार जावन
सराची एक गोष्ट म्हाका उलयन दिसता, खंयच्याच एडमिनिस्ट्रेशन किंवा कसल्याच सरकारी किंवा कसल्याच गोष्टी कडेन न नमता स्वता आपल्या कॉन्फिडन्सान एक आमी इन्स्पेक्टर्स कॉल नाटक केल्लें पळय, तेन्ना आमी आमच्या घरांसून वस्तू हाडून कला अकादमीन नाटक केल्लें. केन्नाच खंयचोच परफॉर्मन्स करतना तुमी डिपेंडंट रावनाका हो धडो आमकां दिलो. आनी आमी प्रत्येकाच्या घरांसून एक एक गोश्टी हाडून चेअर हाडून कितें हाडून कला अकादमी आमी एन इन्स्पेक्टर्स कॉल्स हें नाटक केल्लें. तेन्ना सरा कडल्यान आमी सेटार न्हिदप, कितें त्रास आसता हे सगळ्यो गोश्टी सगळे अशी थोर व्यक्ती, महान व्यक्ती, एक गुरू पेक्षा एक मनीस म्हणून आनी एक प्रामाणीक मनीस, क्लीन मनीस म्हाज्या जिवनान मेळ्ळे.